नमस्कार. कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत असा. कारवार शहराच्या जिल्हा रंगमंदिरात ब्रेस्टवाराक 7वेचे कारवार तालुका कन्नड साहित्य संमेलन झाले. वडील साहित्यकार डॉक्टर रामकृष्ण गुंदी हेमी हो कार्यक्रम उद्घाटन केले आणि उलयले. भाषा आणि संस्कृती आमचेचेर परोक्ष गरजेचे संस्कार दिवचे बरोबर सुंदर सामाजिक वातावरण दिता. साहित्य आणि सांस्कृतिक मेळाव खंयचो बी धर्म जात पंथाक बांधून दवरू सारखे ना. मनशात जात धर्मात पळयनासतना मनशाक मनीसपणान ओळखचे, प्रेम करचे असल्या कार्यक्रमामार्फत जाता म्हणटे मी सांगले. संमेलनाध्यक्ष एम.ए. खतीब हेमगेल पुढाकारात कारवार शहराच्या मित्र समाजाकडच्यान मिरवणूक सुरू जावन रंगमंदिरपर्यंत गेले. शाळा कॉलेजाचे विद्यार्थी, सार्वजनिक, कन्नड अभिमानी, नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे आणि इतर प्रमुख या वेळाचेर हजर आशिल्ले. ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಈಗ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂವೇದನೆಗಳೇನಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಅವು ಯಾವುದೋ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೋ ಮತಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೋ ಜಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬೀಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಯಾವುವೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. दक्षिण गोवाच्या वेर्णा उद्योगिक वसाहतीत खूब इतले फार्मा कंपनी सध्या कामगारांक त्रास करतात. युनियन केल्ल्या कामगारांक कंपनीच्यान बदल करचे सुरू आसा. तेजेन कामगार युनियन वतीन पणजी हांगा प्रोटेस्ट केले. वेर्णा इंडस्ट्रियल एरियात आशिल्ले काही फार्मा कंपनीत काम करच्या सुमार 100 कामगारांक अचानक कामांतल्यान काढले. हेचे विरोध करून बुधवाराक कामगारान पणजीच्या आझाद मैदानाचेर आयटक कामगार संघटनेच्या नेतृत्वात प्रोटेस्ट केले. ह्या वेळाचेर क्रिस्तोफर फोक्सेका, राजू मंगेशकर, सुहास नाईक आणि काही नेत्यान कामगारांक मार्गदर्शन दिले. वेर्णा औद्योगिक वसाहत हे सद्याक प्रातिनिधीक उदाहरण आसा. तशेंच सगळ्या औद्योगिक वसाहतीत उद्योगाच्यान कामगारांक कामांतल्यान काडचे, त्रास करचे सुरू आसा. कामगाराच्या हितासाठी आशिल्ले खंयचे बी कायदे कानून कंपनी पालन करनात. कामगारांक कसली बी सवलत दिनात. हेजे विरुद्ध कोणी आवाज उठयल्यार तेमकां बदली करचे, कामांतल्यान काडचे किंवा डिमोशन करचे चलता म्हण मंगेशकर यांनी सांगले. जिधर हमको आप भगाएंगे, जिधर आप हमको भगाएंगे, जिधर आप हमको भगाएंगे, जिधर आप हमको जिंदाबाद 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 जिंदाबाद. नहीं चलेगा नहीं चलेगा दादागिरी, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा दादागिरी, नहीं चलेगा. लाल बाउटा जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल बाउटा जिंदाबाद जिंदाबाद. कौन लड़ेंगे? हम लड़ेंगे. कौन लड़ेंगे? हम लड़ेंगे. हमसे जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा. म्हणून this industrial estate has become a hub of exploitation and operation of the workers who are working there. हजारांनी कामगार आज वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन काम करतात. खूबश्यो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आसात आणि आज ह्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीनी चडांत चड एक्सप्लॉयटेशन चल्लां. कित्याक थंय लायफ सेव्हिंग ड्रग्स मॅन्युफॅक्चर करतात. कांय कंपन्यो जो ड्रग मॅन्युफॅक्चर करता ताचे डिव्हिएशन करपाक लायता, विच इज इलिगल. डिव्हिएशन म्हणल्यार कितें? रॉ मटेरियल सारखें ना जाल्यार तूं कर, टेम्परेचर सारखें ना तरी आसतना तूं कर, गावन घालूंक ना तरी आसतना तूं कर. सो दीस आर द डिव्हिएशन विच इज थ्रेटनिंग फॉर एनी लायफ सेव्हिंग मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी. सरकारान, एफडीएन आणि जे कोण अधिकारी आसा हाची नोंद घेवपाक जाय.
आणि जर तर हे भुरगे डिव्हिएशन करिना जाल्यार तांकां ट्रान्सफर लेटर घेता, दाखयता आनी सांगता तुका हिमाचल प्रदेश ट्रान्सफर करता, तुका जम्मू काश्मीर ट्रान्सफर करता, तूं डिव्हिएशन करपाकूच जाय, विच इज व्हेरी डेंजरस बिकॉज इट इज अ लायफ सेव्हिंग ड्रग. आणि अशें जे भुरगे करिना डिव्हिएशन एज पर BMR तांकां सगळ्यांक ट्रान्सफर केल्यात. 23 भुरगे लुपिनान जम्मू काश्मीर धाडल्यात. वाय? व्हॉट इज द फॉल्ट? दे फॉर्म द युनियन. They started demanding their rights. They told the employer, we want 8 hours work. We will not work for 12 hours. They told the employer, we want fixed weekly off. They said, no, we can't give you that. We are not giving you any overtime. You have to work for 12 hours and take the salary of 8 hours. This is what is happening. And Labour Commissioner, the Factory Inspectorate are all silent on this. Tanka कसली शांतता लागल्या काय कळना. They are not going for inspection. It is the duty of the Labour Commissioner to go and inspect these factories. If there is any violation, they have to book these employers, but they are not doing that. On the contrary, false cases are filed against these workers. आणि पुलिसांक यूज करून तांकां पुलिस स्टेशन आपयतात आणि धमकी दितात, युनियन सोडात. युनियन सोडिना तुमकां काढून उडयतले. लोपीन JDS जिल्हाध्यक्ष हेमगेल्या कार आणि टँकर लॉरीमध्ये अपघात घडून JDS जिल्हाध्यक्ष समेत 3 लोक गंभीर जखमी झाले. कोमटा तालुक्याच्या हिरेगुत्ती लागी राष्ट्रीय महामार्गाचेर हो अपघात घडलो. JDS जिल्हाध्यक्ष गणपय्या गौडा हेमी अपघातात गंभीर जखमी झाले. तसेच त्यांचे बरोबर प्रवास करताले VM भंडारी, परमेश्वर नायक हेमी बी जखमी झालात. अंकोलाच्यान होन्नावराक वयतना हो अपघात घडलो. जखमी जाल्ल्याक मणिपाल दवाखान्यात व्हरून दाखल केला. ह्याचे संबंध गोकर्ण पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दाखल झाला. कर्नाटक राज्याच्या सरकारी नोकराल्या संघान ठरयल्याप्रमाणे मार्च 1 तारखेच्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बी धरण करतले म्हण सरकारी नौकर संघाचे जिल्हा अध्यक्ष संजीव नाईक यांनी सांगले. जिल्हा पत्रिका भवनात प्रेस मीटिंग करून उलयले संजीव नाईक. वेतन पुनरावृत्तीक संबंधित रिपोर्ट 7वं वेतन आयोगाच्यान बेगीन घेऊन लागू करूक जाय. NPS बदलेक OPS व्यवस्था लागू करचे प्रमुख मागणी आसात. ही सगळी मागणी मार्च 1 तारखेपर्यंत अनुष्ठान करून जाल्यार राज्य सरकाराच्या विविध विभागात काम करचे सगळे सरकारी नौकर कामाक हजर जायनासतना हरताळ करतले, धरणाक बसतले म्हण तेमी सांगले. ಒಂದು 7/2022 ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ NPS ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಶಾಸನದಿಂದ ಅದು ರದ್ದಾಗಿ OPS ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ರಂಗ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಸ್ಕಾಂ ನೌಕರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, PDO ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, NPS ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ 1-3 नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888-0298880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. 5 वर्षानंतर यल्लापूर तालुक्याचे प्रख्यात शक्तीदेवी देवम्मा दुर्गम्मा जात्रा महोत्सव सुरू असा. 3 वर्साक एकपटी जावची ही जात्रा
आता 5 वर्सांनंतर जायत आसा, कारण कोरोना लागून ही जात्रा जालना आशिल्ली. आता 5 वर्सांनंतर श्री देवम्मा दुर्गम्मा देवीली जात्रा उमेदीन लाखांची भक्तगणाल्या हाजरेत सादर जायत आसा. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या यल्लापूर शहरात आशिल्ली श्री देवम्मा दुर्गम्मा देवील्या जात्रेक लाखांची भक्त सागर दिसून येता. 9 दिवस जावची ही जात्रा दक्षिण भारताच्या प्रसिद्ध जात्रेत एक जावन आसा. जात्रा उत्सव निमित्यान श्री देवीली मूर्ती मूळ देवस्थानाच्यान मिरवणूक करून जात्रा जावच्या धड्यार हाडटात. ह्या शोभायात्रेत श्री देवील दर्शन घेवंक भक्त लोकांली गर्दी लागिल्ली दिसून येयली. पुढच्या 9 दिसांनंतर ही जात्रा संपन्न जातली. समुद्रात बुडतीत आशिल्ली बोट आणि 4 नुस्तेमारांचें रक्षण केल्ली घटना होन्नावर भागाच्या अरबी समुद्रात घडली. जय भारत नावाची नुस्तेमारची बोट नुस्तें मारूंक समुद्रात गेली तेन्ना अकस्मात बोटीत उदक येवन बोट बुडच्या स्थितीत पाविली. बुडतीत आशिल्ल्या बोटी लागीं आशिल्ली ललित नावाच्या बोटीचेर आशिल्ल्या नुस्तेकारान बुडचे बोटीक दोर बांदून ओडले आनी बोटीचेर आशिल्ल्या 4 नुस्तेकारांचें रक्षण केलें. तशेंच बोट व्हरून होन्नावर कासरगोड बंदराचेर हाडले. ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೀನುಗಾರರ ಗೋಳು ಕೇಳುವವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಮೀನುಗಾರರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೊನ್ನಾವರದ ಅಳಿವೆಯು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಎಂದೆಂದು ಸಮಸ್ತ ಮೀನುಗಾರರು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೀನುಗಾರರ ಅಳಲನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮೀನುಗಾರರ ಅಳಲನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೀನುಗಾರರ ಬದುಕು ದುಸ್ತರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಮೀನುಗಾರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಜೈ ಭಾರತ್ ಎಂಬ ನಾಮಾಂಕಿತ ಈ ಬೋಟ್ ಮೀನುಗಾರ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೀನುಗಾರರು ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗದ ಒಂದು ಅತಂತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಬೋಟ್ ಆ ಬೋಟಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು
ಒಂದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಬೋಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 4 ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಇತರ ಬರ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಬೋಟಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇನ್ನೊಂದು ಬೋಟು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. समस्त मीनुगार आयज इतलोच न्यूज. मुखाल्लो सगळे पळयत कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.